पापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या बाबांबळीनो, आज क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आमी मनयता आनी ह्या चवथ्या आयतारा समयार आमचे हे फिरगोजेंत गिया सायबिणीच्या नोवेनांचो तिसरो दीस आमी मनयता. खुशाल जावया. आंकवार मेरेचे विनवणेन आमचे फिरगोजेचेर आनी आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या फामिलींचेर देवान आपली विंचोली आशिर्वचनां वतो म्हूण आज ह्या मिसा बलिदानांतल्यान कोतकोत्यान मागुया. बरोच पोर तुमी आयकलां ते भशेन आज आमचे 61वो स्वतंत्रतायेचो सुवाळो आनी समारंभ आमच्या गोंय प्रांता पासत मागुया. ह्या गोंय प्रांतांत बरेपण येवंक आनी हे बरेपणाचे दायजी आमी तें सांबाळूंक आमकांय कृपानी बोड ह्या मिसा बलिदानांतल्यान मागून घेवया. आनी मिसा बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातो गोडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाय घेवन सदांच कुवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. हे नोवेनाचे मीस देवाक आर्गां दिवन भेटयता जुझे कोस्ता ताचे पासत ह्या मिसान केरीत भशेन मागुया. सर्वेस्परा, तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा उदेशी पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण मागता. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. मिकियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहमा एफेराता जुदाच्या कुला मदें तूं बोव ल्हान. तोरी इस्रायेलाच्या वयर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे तांव जल्मतलो ताचो ओरूम न्हय आतांचो पूण बोव पुर्विल्ल्या काळांचो. त्या पासत जी जल्मा आची आसा ती जल्मा आदी पर्यान सर्वेस्पर तांकां सांदून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणीचो एक उरलेलो जमो
इस्रायेलाच्या पुतादुवांच्या एकवटान परतलो तेन्ना सोरेस्पराचे पदवीन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फाकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या इंदाक चोरयतलो आनी ती भिरांत विणे रावतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमांचेर पर्यंत पावतली आनी तोच शांतीचो कुनवोर जातलो. देवाचे उतरे देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी सर्वेस्परा. सगळी म्हणया तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गोली तर आयक आमकां तुज्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी सर्वेस्परा. तोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागता आमची शीण पोतून ये सरकार तांव नोदोर मार हें तुजे दाखयली कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखयलीक बालगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसयलेल्या पुरुशाचेर तुवें बलिश्ट केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोशिली आमी कोडचोरून वयची नांव. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकोंतल्या. जबाब तुझ्या मुखामोलाचो पोरजोल आमचेर पोरू दी सर्वेस्परा. इब्रिवांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें योजना आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली पूण म्हाका तुवें एक कूद तयार केली. पातका पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें ओ पळय हांव येता. पुस्तकाच्या कवलाचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येता. पयलीं तो अशें म्हणटा योजना आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली होम आनी पातका खातीर बोलयो तुका मानूंक नात आनी तोरी आसतना हे सोगोट समृद्धी प्रमाणें वापतात. उपरांत तो अशें सांगता हो पळय हांव येता तुजी खोशी करूंक हांव येता. हे पोरी बोयली बंदाबस्त काडल्या आनी दुसऱ्या स्थापली. हीच खुशा धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योजना जालें आमकां पवित्राय मेला. देवाचें उतर हे देवाचे सगळीं उबी राया. सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजे सोवे तुजे उतरा प्रमाणें. सर्वेस्पराक सूय सर्वेस्पराक सूय सर्वेस्पराक सूय सर्वेस्पराक सूय सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत
दोड वोडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसब्यांत आसतल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हळें, ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या स्वाम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें? तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसब्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाळ बाबा भयणीनो, चवथ्या आयताराक ह्या तिसऱ्या वर्साक पवित्र सभा ह्या 2 ओस्तोऱ्यांचेर आपलें लक्ष घालता आनी दोनूय ओस्तोऱ्यो गर्भ संबोवलेल्यो ओस्तोऱ्यो. दोगूय ओस्तोऱ्यो एकामेकाक भेटतात तेन्ना दोनूय कुसवे एक जातात, भेटतात आनी कुसव्यांतले दोगूय बाळक एकामेकाक तेंकून उडना मारतात भितर. ओ समारोम आमी समारंभता. आयज जरूय विशय दुसरो आहा. म्हाका आज ह्या केरीत कुसव्याचेर उलोवंक जाय. ओस्तोरेचो कुसवो कितें, ओस्तोरेच्या कुसव्याक कसलो अर्थ आहा आनी ओस्तोरेच्या कुसव्याचो मान स्वाभिमान कितलो व्हडतो हाचे वयर उलोवंक सोदता. एलिझाबेथ उत्तर पिरायेक पावलोली आनी जाकारियासूय उत्तर पिरायेक पावलोलो. जाकारियास आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा, ताका आंद्रोपोस जाल्ले. आनेर आंद्रोस म्हणजे दादलो. दादल्यान सुफोड जावंक जायना. अमकीं वर्सां जालीं म्हणटूच 70 वयर वर्सां जालीं म्हणटूच दादल्याची सुफोडाय देंवता. आंद्रोपोस म्हणटात ताका. आनी बायलेचे मेनापोस म्हणटात. बायलेची 40 ते 50 वर्सां जायलीं बायलेची सुफोडाय देंवता. तिच्यान आनी गोरबेस जावंक जायना. ही उत्तर पिरायेक पावलोली मनशां जोडी ती. ह्या जोड्याक देव जिविताचें देणें दिता. इस्रायल पोरजाक हें सोत आनी हें तोत इतलें म्हत्वाचें की जिवीत मनशाच्यान रचून हाडूंक जायना. जिविताचो दातार आनी जिविताचो रचणार एकूच देव. इस्रायल पोरजा हें स्वत मानताले आनी ते पासत आदल्या कोरारान उत्तर पिरायेक पावलोलीं थोडीं मनशां गर्भ संभोवतात आनी भुरग्याक जल्माक हाडटात. हें निर्बेल देवाचें देणें. देवा भायर जिविताचें देणें कोणाक मेळना आनी इस्रायल पोरजा हें मानतालीं हें स्वत. पूण दुसरे वाटेन पळोवया, आंकवार मारी आनी झुजे ताणीं कुडीचो एकवट करिनासतना, आंकवार मारी भुरगीं कुडीचो एकवट करिनासतना तिच्या कुसव्यांत जेजू संभोवलो. हांच्या कुसव्यांतूय कुडीचो एकवट नासतना देवान सरळ संभयलो. हिच्याय भुरग्याच्या कुसव्यांत तेच भाशेन देवान संभयलो. म्हणजे तांचें भुरगें आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल चायल्ड. कुडीचें भुरगें न्हय तें, देवान रचून हाडलेलें भुरगें. जोसेफ इज द लिगल फादर, नॉट द बायोलॉजिकल फादर ऑफ जीजस. तो कायद्यान बापूय पूण कुडीन बापूय न्हय. हे दोनूय घोड्यांनी आमकां मेवता काय बरो देव जिवीत सरळ कुसव्यांत रचून हाडटा. आनी ह्याच पासत आमी कुसव्याक मान दिता. कित्याक कुसवो जावन आसा एक हातियार जिवीत रचून हाडूंक संभोवंक. तें थंय वाडटा आनी मागीर तें जिवीत आमकां सगल्यांक मेवता. ह्यो दोगूय अस्तुऱ्यो भेटल्यो तेन्ना बरें म्हटलेलें आहा थिंगा. ह्या बाळकान उडना मारली, जुआंव बावतिस्तान उडकी मारली. कित्याक तो
ताच्या बापूलबाक मेळटा म्हणूच न्हय, पूण देवाक मेळटा रोचनार स्वर्गारान संवसाराचो देवाक मेळटा तेन्ना आमी कुशालकायेची उडणां मारता. एलिझाबेथाच्या कुसव्यांत आसलेलो जॉन बातिस्ट आंकवारमरेच्या कुसव्यांत आसलेल्या जेजूक मेळटा आनी कुशाल जाता. आनी ते पासत हांगासर उतर म्हणल्यार तें हांगा बाळोक म्हटलां. कुसव्यांत आहा संभोवला तो बाळोक. कुसव्यांत संभोवला तें बिस्तें फिटस न्हय, तो एम्ब्रियो न्हय. एम्ब्रियो फिटस, पयलो एम्ब्रियो मागीर फिटस जाता. फिटस आनी एम्ब्रियो हें नांव घालूंक ना, बाळक म्हटलां म्हणजे भुरगो. आनी हें सोत गरजेचें आमकां. कुसव्यांत आसा तो बाळोक, कुसव्यांत आसा ती कॅबेज न्हय, कुसव्यांत आहा तो सोंस्याचो पिलो न्हय. पुराय मनीस हो संभोवला मनशाच्या कुसव्यांत. मनशाच्या कुसव्यांत मनीसूच समजता. एके वस्तुरीचो कुसवो केदो काय येदो व्हडलो. वस्तुरीचो कुसवो तो बावलोलो आसता तेन्ना मुठ्ठी भर एक वस्तुरी तर आपली मूठ करीत तिचीच सायज तिच्या कुसव्याचो. तिका तरी जाय आपलो कुसवो केदो मूठ कोली पळयले म्हणटच तितलेच मुठीचो कुसवो तिचो. हो कुसवो धाकटुलो, दाट कातीचो, सगलोच दाट तो. म्हणजे नाल सोल्ले म्हणटच सोणा हा कातो आहा तसलो तो कातोल्लो म्हणटच तितलें दाट आसा. पूण तो भुरगें संभोवलें म्हणटच आपशींच वाडटा आनी व्हडलो. हें देवाचें ओच्चोऱ्यां. देव ओरचोऱ्यां उदेशी मनशाचो जीव रचून हाडटा आवयच्या कुसव्यांत. आवय आनी बापूय दोगांय जबाबदारी भुरग्याचो जीव संभोवंक. दोगांय, दादल्याचो जंतू दादल्याचो दातू आनी बायलेचें तांतें जाय. दोगांय गरजेचीं. आदी आमचो लोक म्हणटालो ओस्तोरी जावन आसा स्टेरायल वांसटी आनी ओस्तोरेकूच म्हणटाले वांसटी. आजकाल आमकां विद्या सांगता दादलोय वांसटो. ओस्तोऱ्योच वांसट्यो नात, जायते दादलेय वांसटे आहात. वांसटेपण दादल्याकूय लागता आनी बायलेकूय जाता. ते पासत भुरगें ना जाल्यार सासूमाय सुनेक शिराप घालता. जायते सुनांनी सांगलां तुज्या चेड्याक घाल, म्हाका घालिनाकाय, हांव सुफोड, तुजो पूत सुफोड न्हय. आनी ती म्हणटा कशें जावं येता, सुफोडाय तुजी, सुफोडाय दोगांयची. दादल्याचो दातू गरजेचो, बायलेचें तांतें गरजेचें भुरगें रचून हाडूंक. हें देवान निर्मिलां. ही देवाची येवजण आनी देवूच तें घडोवन हाडटा. आजकाल दादलो कित्याक वांसटो जाता? जायतीं कारणां आहात. विद्येचे मनीस आमकां सोदपूस केल्या उपरांत जायतीं कारणां दितात. पयलें कारण म्हणल्यार एक भुरगो दादलेपणान भितर सोदता ते घडयेक जावन 18 वर्सांचो जालो म्हणटच तो, खरें म्हणल्यार 15 वर्सांचो जालो म्हणटच एक भुरगो दादलेपणान भितर सोदता. ताका मेश्यो फुट्टात तेन्ना तो दादलेपणान भितर सरला. तेन्ना तावन तरी हो भुरगो सिगार ओडटा आनी बरें कूट मारता, ताची भुरगीं जायनात. कित्याक? हो बरें दातू जो भितरल्यान तयार जाता ताका बरें वातावरण जाय. विकाडें कांयच उपकारो ना. सिगार विकाडें, सोरो विकाडो, हे दोनूय नग तरी घेतले ताणें, ताच्यान भुरग्याचो बापूय जावंक जायना. हें एक मुख्य कारण. जायते दादले वांसते कित्याक ल्हानूच आसतना सिगार उडोवंक सोदतात आनी सोरो पिवंक सोदतात आनी जायते असल्या तरणाट्यांक काजार जाले म्हणटच भुरगीं नात. हें एक कारण. दुसरें कारण म्हणल्यार आयज काल आमचे दादले, आमचे चेडे नायलनाची भितरली वस्त्रां घालतात. नायलनाची वस्त्रां घालीत ताच्या जिवीत रचून हाडपाच्या सांद्यांक तोंडाय जाय, गरमी जाता आनी जितली अदीक गरमी तितलें दातू तयार जावपाची शक्यताय देंवत वेता. स्पर्म कावंट लो जाता. कित्याक कॉटन घालीन आमचे पुर्वज कॉटन घालतालेत. कॉटनाचेर कांय जायना, कॉटनान तोंडाय उत्ता. हें सगलें आतांची पातकाय. ते पासत जो दादलो कॉटन घालता भितरलीं वस्त्रां तो बरो उत्ता आनी ताच्यान बापूय जावं येता. तिसऱ्यो, जो दादलो उज्या फुड्यान दीस आनी रात काम कोत्ता ताच्या जिवीत रचून हाडटल्या सांद्यांक
चड गोरमीन जाता आनी ताच्यान मागीर दातू तयार करूंक जायना. तें एक तिसरें कारण. चवथें कारण म्हणल्यार भुरगीं जायना जावपाक जेन्ना घोव आनी बायल टेन्शनांत आहात, स्ट्रेस घेवन आहात, जायतो स्ट्रेस आनी जायतें टेन्शन घेवन आहात, भुरगीं जायना. एक बार्देशचेंच जोडें आसलेलें, काजार जावन 2-3 वर्सां जालीं, फादर आमकां भुरगें ना, हांवें मागल्यार जायना तें भुरगें. तुमी दोगांय सकाळीं उठून वावराक वेतात आनी लेट येतात, तुमी कांसार जातात, तुमी तोकल्यांत, तुमी अंडर स्ट्रेस, पयशे करूंक तुमी वावल्यांत आनी पयशे ओ भुरगें, तुमकां पयशे जाय देव भुरगें दिवचो ना. आनी ताका सांगलें सिमला चंदीगड वसात, सिमला वचून हिल स्टेशनांत रावात आनी थंय रावन तुमकां भुरगें सांभोवतलें. आनी गेलीं आनी थंय भुरगें सांभोवलें तांकां. हे स्ट्रेस आहा. आदीं भुरगें म्हळ्यार देवाचें देणें म्हूण आवय बापाय घेतालो कुशाल. कितलीं भुरगीं जावं, 7 जावं, 8 जावं, 9 जावं, कितलीं भुरगीं कुशाल तांकां तीं पोसतालीं आनी बरे भाशेन तांची निगा घेतालीं. आतां दोगूय ना आनी एकूय ना भुरगें. कित्याक भुरगीं रचून हाडूंक शक्यताय ना आनी कुवेतूय ना. कित्याक हें सगलीं कारणां आहात भुरगें येना जावपाक. आनी कितें करतात, पयशे आहात आयज-काल. त्या काळार लोकां कडेन पयशे नासले पूण भुरगीं जायतीं आसलीं. आयज-काल पयशे जायते पूण भुरगीं नात. आनी कित्याक असलें कारण जाता देखून. पूण कितें करतात आमचो लोक, हॉस्पिटलांत वचून भुरगीं बाजारांत गेल्ल्या भाशेन घेवंक कितले लाख मोडूंक तीं तयार आहात. आमकां आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन म्हणजे गोरवांक कोत्तात ते भाशेन, ती जर्सी कावजांक आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन करतात ते भाशेन आमची गोत जाल्या. आमी भुरग्याक घेवंक सोदता विकतें आनी जायते पावट तो दातू घोवाचो न्हय, कितल्या दादल्यांचो दातू मिक्सतूर केला तें कोणूच दोतोरूच जाणा कितल्या दादल्याचो. म्हणजे तुजें खाशेलें भुरगें न्हय तें, बाळ्याचें कशें. तेच भाशेन कोणाची बायलेक तें तांतें, एक तांतें बायल म्हयन्याक हाडटा पूण तिका केरीत वखदां दिवन जाय तीं तांतीं कोत्तात आनी ती मागीर खंयची मेवता तें घाल. म्हणजे जो एकवट घोव बायलेचो सारको पवित्र, घोव बायलेचो एकवट हळशिगो न्हय, मेळो न्हय, बुरसो न्हय, पूण पवित्र. ह्या पवित्र एकवटांतल्यान मोगाच्या बांदपासांनी भुरगें रचता. हॉस्पिटलांत भुरगें रचून येना. आनी हें करूंक जाय देखून आमचो लोक. आनी तें म्हणटा फातर कितें जालें, आमकां सायन्स भुरगें दिता न्हू, भुरगें दिता देव, सायन्स भुरगें दिना. आनी तुमी भुरग्याक बाजारांतल्यान हाडिनात तें देव दिता. आनी चडशीं कॅथलीक आमची असलें करूंक. आनी हॉस्पिटलां कॅथलीक न्हय, कित्याक इगोर्ज मात हाड असल्या वस्तूंचेर. कॅथलीक हॉस्पिटलां नात तसलीं. आनी आमचो लोक पोसता, दोतोरांक पोसता लाख आनी दुडू मोडून. एक जावंक ना दुसरें दोत्तोलें, दुसरें धरोंक ना तिसरें दोत्तोलें. पयशे मोडले आनी तांच्यो कुडी दोतोरांच्या हातांत आहा. ह्यो कुडी ज्यो खासगी घोव आनी बायल आपले कुडीचें व्हरपण एकामेकाक कोत्ता, तांच्या कुडांत हें सारकें बाजारी जालें. सगल्यो नर्सी पोसतात, दोतोर पोसतात, म्हणजे तुजी कुडीची पवित्रताय काबार जाली. हें एक व्हडलें नोश आमचें. दुसरें, आमच्या भारतांत थोडीं वर्सां फाटीं, 500 वर्सां फाटीं, इंडिया वॉज नोन एज अ कॅपिटल ऑफ सरगसी, वूम लिजींग. म्हणजे कुसवो एक वस्तोरी भाड्याक दिता 9 म्हयने आनी बरे पयशे घेता. आनी कोण येता, फॉरेनर्स येतात भायर तावन कुसवो भाड्याक घेवंक. ताचो दातू आनी तें बायलांचें एक बायलेच्या कुसव्यान घालतात. भाड्याक दिला कुसवो आनी तांकां एक डॉर्मिटरीन दवरतात. 9 म्हयने बरे पयशे दितात, बरें खावण दितात आनी त्यो बायलो मागीर विकूंक तयार आहात. कुसवो विकपाचो, भाड्याक दिवपाचो, तें कितें घर भाड्याक दिवंक. म्हणजे आमकां आमची मान स्वाभिमान इतलो देंवला की आमी नको जिविताचो वालोर आनी जिविताचें मत कितें तें असलें आमचें चल्लां आनी आमी खुशाल जाता. पाप साहेब जिवांव पावलो, आपल्या सगळ्या डॉक्युमेंटांत एवांजेलियम वीते आनी दुसऱ्या डॉक्युमेंटांत उगडास कोत्ता, तुमकां भुरगें ना, भुरग्याचें देणें ना, भुरगें पोस. कोणा कडेन भुरगीं आहात वो सिस्टरीनी जीं नाका भुरग्यांक नाकारलोलीं तीं तांच्या कोवेंतान आहात, तांचो कोर्टांतल्यान प्रोसेस करून तें भुरगें पोस.
आमचो लोक आवय पोसूक पोसगो म्हणजे भुरग्याक आनीक सकयल उडयतात. पोसगो जाल्यार कितें जालें? जीव न्हू तो, ताका मान स्वाभिमान ना मनशाचो. पोसगो जाल्यार सेकंड क्लास सिटीजन, थर्ड क्लास सिटीजन. पोसगो आनी पोसके कितले बरे आसात हें कोण पळयना ना. पोसगो तो अशें म्हणटात. पोसको जावं वो कोण जावं तें देवाचें जिवीत, तें दुसऱ्या आवय बापाय कडल्यान जल्माक आयलां आनी ताका पोसको म्हणपाक आमकां रायट ना, आमकां हक्क ना तशें म्हणून. आनी ते पासत आमी नको. आनी तुमकां पाद्री कोण सांगना, हांव सांगता. कित्याक हे टॉपीक हांवें कितलीं वर्सां शिकयलां. हे सगळे पादिगार आहात गोंयांत, जायते जाण म्हजे स्टुडंट ते, तांकां सगळें शिकयलां. आमी शिकता, काजार जातात तुमी. ही सगळीं आमकां सेमिनारींत सारकी शिकोवन भुरगें कशें रचून येता. तांकां मागीर हांव GMC व्हरोन कुडी चिरून दोतोराक सांगतालो, कूड चिरून दाखय. सगळे सांदे जावं दादल्याचे बायलेचे सांदे दाखय ह्या भुरग्यांक. तांकां गमोंक जाय कुडीचें मोल, भुरगें कशें रचून येता. कुसवो कातोरान दाखय, हो कुसवो कसलो तो. ह्या भुरग्यांनी जे जायते पादिगार जाल्यात तांणी पळयलां तें टॉपीक हांव शिकयतां. त्या पासत दिठायेन हांव तुमकां सांगता, मान जिविताचो राखपाचो आनी कुसव्याचो मान राखपाचो उस्तुऱ्यांनी. तुमकां शिमितोरीन पुल्ली म्हणटोच तुमच्यो कुडी बायलांच्यो आख्खी कूड कुसता, पूण निमाणो कुसूंक जायतो वेळ घेता तो कुसवो. इतलो धाट तो जिवीत रचून हाडपाचो कुसवो तो देवान रचलेलो. इतलो धाट तो सोंपेपणी कुसोना, कांयच ताका लागना. सगळी कूड कोबार जाल्या उपरांत हो कुसवो कुसतलो दाखोवपाक गोवाय दिता. फोंडांत लेगून कुसवो गोवाय दिता, म्हाका देवान रचला जिवीत हाडूंक आनी जिवीत नवसरूंक आनी जिवीत रचून हाडूंक. म्हाका त्या कारणाक रचला देखून झुजता मोरणांचे सगळे फासांचेर. इतलो व्हडतो तुजो कुसवो, तो पवित्र कुसवो. तुयेंतान सगळें जिवीत उत्पन्न जाता. आनी ते पासत तो भाड्याक दिवचो न्हय. आनी त्या कुसव्यान दुसऱ्या दादल्याची दातू येवचो न्हय, तुज्याच घोवाचो. हें गरजेचें. आनी ही शिकोवण तुमी तुमच्या भुरग्यांकूय शिकोवची. तुमी नकोत, भुरगीं नकोत. म्हाका फाटीं एक जोडें आयलें आनी ते म्हणटात, फादर आमकां कितलीं वर्सां जालीं भुरगें ना, आमचेर मातशें मागणें कर. पूण म्हजी डॅडी आनी मामी सांगतात, तुमी इन विट्रो फर्टिलायजेशन करात ओ तुमचो सारगसी करात आनी भुरग्यांक. हांव शॉक जालो. आवय बापायक 70 वयर वर्सां ही जाणटीं सांगतात तांकां. हे जाणट्यांनी सांगूंक जाय आसलें, बाय गो भुरगें पोस, जालें काबार. ही म्हणटात ना, आमकां तसलें भुरगें नाका, आमकां आमचें जाय. आमचें नाका जाल्यार आमी पोसतले. हांव काय बरीं भुरगीं तरणाटीं, काजा जाल्यार 10 वर्सां जाल्लीं ताका. म्हणजे आमी नकोच कितें तें. आमी जाणटीं तर नको, तुमी कशीं जाणा जातल्यात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक हें सांगूंक जाय. हें सोद आयज दोनूय कुसवे, मारयेचो आनी एलिझाबेथाचो कुसवे एकठांय जावन तातूंतले दोगूय भुरगे उडना मारतात कुशालकायेन. आनी त्या पासत हो कुसवो पवित्र कुसवो, त्या कुसव्याचें मोत तुमी सांबाळचें. कित्याक ह्या कुसव्यान जिवीत सुरू जाता आनी तुयेंतान तें वाडटा आनी इतलो तो बरे भशेन दवरला. आनी आवय जाणा भुरगो केन्ना उडना मारता ती जाणा. भुरगो भितरल्यान खेवता, फोंट मारता, कुशालकायेन नाचता. तुज्या घोवाक सांग कान लाय आनी पळय हो भुरगो आमचो बाळूक काय बरो उडना मारता. हें लोचतात तुमी, लोचतलीं. फादर आनी असली वस्तू सांगता. ओय हांव सदांच सांगीत आयलां, कितलींच वर्सां जालीं. म्हाका पाद्री जाल्यार सुमार 35 वर्सां जालीं. आनी ह्या 35 वर्सां मदें ही शिकोवण हांव सांगत आयलां आनी सांगतलों मरो पासून. जिविताची शिकोवण ती, कुसव्याची शिकोवण ती, देवाची उर्चुऱ्यां करपाची शिकोवण ती. ते पासत तुमी तुमच्या भुरग्यांक ह्या नत्यान वाडोयात. तुमच्या भुरग्यांक ल्हानूच आसतना सारकीं वाडोयात आनी तीं तरी सारकीं वाडटा. तांच्यो कुडी तरी बऱ्यो आहात, भुरगें जल्माक येतलें. तांच्यो कुडी तरी सारक्यो नात, कांय खायनात, विटामीन घेयनात, कांय जावचें ना. आनी ते पासत तुमचे कुडीचो परामर्श करात आनी भुरग्याचें जिवीत तुमच्या कुसव्यांतल्यान हाडूंक हो यत्न करात. हेंच देणें ह्या मिसांतल्यान अदीक करून आमच्या वस्तुऱ्यांक कोतकोत्यान मागून घेवया.
सगळी आमी उबी रावया. आज दोनयांचो दीस देखून आमचो बाबार्थ आमी उचालता. सोतमानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, ताणें कोश मरण सुचलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सोतमानतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बांबळिनो आमची इंतेसांवां हे वेळार देवा मुखार घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मारये भाशेन सगळे पोरजे सवे अदीक करून गरजेक सांपडल्यांचो हुस्को धरून जेवंक तांकां बरें मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी गरिबां खातीर कसली तरी येवजण सोदून काडूंक तांकां तांचे दुर्बळकायेंतल्यान सुटकोवन तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमी सगल्यांनी ह्या मिसाच्या बोलान आमकांच मोडून जावं आमच्या घराब्यांत, समुदायांत वा समाजांत आमी गरजेवतांक पावोवंक तशेंच एकामेकाच्या मोगान आनी उस्क्यान जिवंक आमकां बापाची मजूत मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. ह्या मिसा बलिदानान आपलें इतसांव बेतयलां जुजे कोस्ता ताच्या कुटुंबाचेर उपट बेसांव सायबीन मायेचे विनोनेन घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा मोगळा बर वंशान आनी बाबार्थान आमची इंतेसांवां आमी तुजे मुखार उबारल्यान ती आनी आमच्या काळजां मनांत आसात ती स्विकार करून आनी आमकां सगल्यांक जिविताक मान दिवंक शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापा मना कोण कोण बायलो, जाय काळजाची कोरी भोवती. ताका नाका बोली घाला,
सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पवित्र आत्म्यान बागेवंत आंकवार मरेचो कुसवो तुवें सुफोड केलोय. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पोतवेदर आनी सास्तांचे देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटले. उतरां वळत्या मोगान आंकवार मेरेन ताका सांबाळलो. जिवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख करून दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदीं येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गींच्या सोल दोडबरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन दुतांक दिवून म्हळें, तुमी सोमेस्त घेया आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गूड पोरगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorvespora, che pritumicer vistarole, tuže povit sobecok daskor, ani Francisco, amcha bagavon bapa, Filip Neri amcha gauni bapa, ani soglia yadniki vorga borobor, tika pritimogan vadoi. Punorjivon ponanso borvanso dorun meliant, tia amcha bhavan boinici i kaklutkor. Tankani tuje stakutint melea somestank, tuje porzolit mukamol poleung favokor. Ama somestanci doya kormun ami maktau. Anquar Marie de bachemaye sangati bagevon tu dorm duta. Ani sorkalin tuka manoliant tia sogliam boktam borobor sasnacha sukant amka vantodi. Tancia sangata tuji moimaga vung amka favokor. Krista आमच्या सुमिया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सडमळाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकवलेले मागणे आत जोडून आमी सोगली म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाळाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेडे संसाराचे भाकाटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे भाकाटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पापाटोले आमकां शांती दी, शांती दी. ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगलीं सुभागी. चाट करून बसचें न्हय, कुमून हांव घेतोच तुमच्यान बसूं येता, उबें रावं येता ओ दिबीं घालें. Communion is reserved only to those who are baptized in the Catholic Church and those who are well prepared. People who are not baptized, please do not approach the table of the Lord.
जिवीत जाता मोलाचे तुकाच भेटोय सगल्या काळजाक हीच ती वचोन आत्म्या सोता ये तू बाबा ये तू भयणी जेजू वांगडा कोर भेटोनी बापाक पेलाक समोर पिले जिवीत जाता मोलाचे तुकाच भेटोय सगल्या काळजाक हीच ती वचोन आत्म्या सोता खुशाल मनान काळजा भोगपी कोरया वचोन कोरयाचे खुशाल मनान काळजा भोगपी कोरया वचोन कोरयाचे ये तू बाबा ये तू भयणी जेजू वांगडा बसया आमी ताळयेक बसया ताच्या उतरार बुकेन ताणें कुडी रोखता येयात बसया देवा जेवणाक काळजां वेगून देवा पेल्या उबी रावया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बोर मोशान बोल्ल्या आमच्या सोडवणाराच्या जल्मांची बरोब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी उपकार करून बसात सातोड्याची कार्यावळ डिसेंबराचे 20 फाल्यां सोमारा दीस आमचे फिरगोजेंत आमचो आर्चबिस्प येता सुमार 150 तरणाट्यांक तिरावणांची संस्कारनीची मांकडी दिवंक इतलो काळ आमी रावल्या 6 म्हयने लेगून रावलीं आनी ताच्या आदीं 2 वर्सां रावल्यात
शिकी पावलो आनी आमी समजता सगळें बरें वयतलें आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया. डिसेंबराची 24 सांजे 7:30 वाजता विजील मीस आसतलें इंग्लीश भाशेन. चडशें आमी 7 कोता, हे फावटी ते 7:30 आसतलें. ते भायर विजील मिसां 2 आसतलीं, एक पोर्तावाडो कपेलांत 10:30 आनी एक मारनांच्या कपेलांत 10:30. आमचे फिरगोजेंत मीस आसतलें मोदयानीर. जातात मोदयानीर म्हळ्यार केन्ना मोदयानीर 12. मोदयानीर म्हळ्यार मोदयानीर. आनी ह्या मिसाची मांडावळ करूंक आमचे फिरगोज सभेच्या वांगड्यांनी करची. डिसेंबराची 25 सोनवारा दीस जेजूच्या जल्मांचो दोबाचो इगोर्जेन 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस सकाळीं 7 वाजता मिसाची मांडावळ करून देव काकुतीचो जमो, आनी दुसरें मीस सकाळीं 8:30 वाजता हाची जबाबदारी बायगोंतिनास जाचो समुदाय तारची बाट हो घेतलो. डिसेंबराची 26 फुडल्या आयतारा दीस पवित्र कुटुंबेची परब. आमचे फिरगोजेंत आमी गिया सायबिणीची परब मनयता. मिसां हे परी जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता सोदांचे भशेन हाची जबाबदारी घेवंक बायगोन क्रिस्टोफर समुदाय पोर्तावाडो. दुसरें मीस सकाळीं 8 वाजता जातलें, हाची जबाबदारी पाद आग्नेल हो समुदाय नोरोयण्या वाडो. हें मीस इंग्लेजींतल्यान जातलें. 17 दुरात हें 8 मीस फुडल्या आयतारा दीस इंग्लेजींतल्यान जातलें. पुर्बेचें मीस 9:30 वाजता आनी ह्या मिसाची जबाबदारी फेर्नांदीस वाडो, पेरेरा वाडो आनी गुडे हे तिनूय वाडे घेतली. पुर्बेच्या दिसाक सांजे 5 वाजता आख्या शिवोलची आमचे फिरगोजेंत सायबीण मांयची मुर्ती आमी भोंवडायतल्यो आदले भशेन. थारायलेलो वेळ आनी जागो त्या त्या वाड्यांत येवपाचो फिरगोज सभेची वांगडी तुमकां जण एकल्यांक सांगतलीत. आमच्या पातकुरांत बरे भशेन ताची मांडावळ घातलेली आसा, ती तुमी सांबाळची. क्रिस्म घेतल्या तरणाट्यांच्या आवय बापायक बसूंक आमी ह्या इगोर्जेच्या दावे वाटेन, म्हजे दावे वाटेन व्हडलो माठो घालतले हांव. कित्याक इगोर्जेंत फकत भुरगींच आसतलीं. इतलीं भुरगीं आमची इगोज बतली डिस्टन्सींग दवरून. आवय बापायक ते वाटेन माठो आसतलो आनी स्क्रीन आसतली तुमकां मिसाची भेट पडूंक. हो माठो आमी चिंतला, आमचे फाब्रिकाच्या मेंबरांनी चिंतला 20 न्हय, तो 24 राती कोडे 25 आनी 26 लगून आसचो. तुमकां सुसेगाद बसूंक मेळटलें न्हू जाल्यार तुमकां हांगातूय रावचें पडटात. ते पासत आमी तो केरीत भाशेन दवरता 26 पासून. विमेन ऑफ होप आमचे विधवांचो जमो आहा फिरगोजीन, ताचो केरीत दीस आहा. तांकां मिसाची भेट आहा डिसेंबराचे 29 9:30 वाजता. कोण वांटो घेवंक सोदतात ताणें आमकां कळोवचें. आमच्या ऑफिसांत तुमी नांवां दिवची. गेल्ल्या आयतारा दीस दोरदान जाला 29,350 रुपये. गेल्ल्या मंगळारा दीस दोरदान जाला 21,740 रुपये. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा पासत आमी दिन वाचता. तुमी पयल्यांत आज आमी असलीं नवीं वस्त्रां घातल्यान. हीं वस्त्रां हांवें हाडल्यांत आमची इगोजीची आहात तीं तितलीं बरीं नात. ही मेटेरियल भायलो पूण तो हांगा शिंवला आनी ते पासत ती म्हारग 10,000 एकाक पडटात. हांवें ती जायतीं हाडल्यांत आनी कालच्या दिसाक सांगलें हांवें 4 जाणांनी येवन रोखडींच आपूण दिता म्हूण सांगलें. चडशीं 10,000 आनी 2-3 आहात 7,000ची. ते तेचे स्टाफा प्रमाणे. ते पासत कोणाक तर खुशी आहा वो आमच्या ऑफिसांत येवन आमकां सांगचें. तुमकां दिवंक खुशी आहा जाल्यार हांव कोणा कडेन मागिना. तुमकां खुशी आहा जाल्यार ही वस्त्रांचे दुडू तुमी दिवचे. कित्याक म्हाका तुमी पयला हांव बरो न्हेसतां आनी मिसूय म्हणटा आसतना बरें न्हेसूंक जाय. जोआंव मारी वियाने जो पादिगारांचो आस्कारी तो अशें म्हणटालो, वेन आय एम ऑन दी ऑल्टर आय रिप्रेझेंट हीज मॅजेस्टी द लॉर्ड एंड आय हॅव टू ड्रेस वेल. इन द किचन आय मे बी eating rotten potatoes, but that doesn't matter. That's in the kitchen. But here I represent His Majesty the Lord. And ते पासत म्हजें न्हेसप जावं इगोजेची वस्त्रां आनी म्हजीं कासकी वस्त्रां लागून बोरी. ते पासत स्टँडर्ड आसलोलीं. आनी ते पासत हांवें घेतल्यान ती आनीक सुबेज घेवंक सोदी हांव पूण मागीर पयशे उणें जाले देखून वेल्ल्या त्या पयशांचे हांवें घेतल्या. तुमकां खुशी आहा जाल्यार तुमी सांगचें आमकां. ह्या जोड्या मदें लग्न जावंक तुमकां कितें आहा जाल्यार तुमी दाखोवचें. लग्न जावंक देवान आपयल्यान तीं
Nashli Joking Noroina, Ankwarput Miguel Xavier Noroina, and Lucy Noroina, Zolmola Kurju Aldona, and Rauta Kurju Aldona. To Long Jong Sota Kazai, Kaisai, Julie Pinto, Ichekori Zona Sankwardu, Edel Dredo, Geronimo Pinto, and Rosa Maria Pinto, Zolmola Mapcha, and Rauta Porta Varosioli, E Tisrichit. Dominic Silvestre Fernandes, Anquarput Francisco Fernandes, and Julie Maria Piedad Fernandes, Zolmola Camurli, and Rauta Vagator. Andrea Fernandes Ichekore is on a Sanquardut, Andre Fernandes, and Maria Regina Fernandes, Anchi Anquardu, Zolmola, Kuwait, and Rauta Modlo Vado, Marna Sioli, E. Poilichit. This person, Terence Peter Ferrão, Anquarput, Hipólito Teófilo de Braga Ferrão, and Olivia de Sacra Família Menezes, Zolmola Morgon, and Rauta Morgon. Stephanie Celine Fernandes, Ichekore, is on a Sanquardu, Florencio Fernandes, and Sofia Cecilia Fernandes, Zolmola Mapsa, and Rauta Tarchibart Sioli. ई पयलीचीट ह्या जोड्यामध्ये कसली आडकोळी आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक ओक आसा उबी रावया आतां मिसा उपरांत साल्व आसतली सुरवेश्वर तुमची सोबी आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा Duryacha taranoman, Duryacha taranoman. Devak poslole, Devak poslole mae. Aquari sodat zaguar, Aquari sodat zaguar. Sorgicha taranoman, Sorgicha taranoman. Tu ostrea vitor sodor, tu ostrea vitor sodor. Gabriel Noman, corta. Evece caruno drus, am cacor mai sodor, am cacor mai sodor. Papiancho torche saclio, papiancho torche saclio. Kurdiance dole, ukor. White wig nam chi
क्रिस्ताची बासावणी आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुतान एके नित्यांकवारीचे कुशींत मनशा स्वयं घेवंक तुजी कुशी जाली. देखून कोरेंस ती देवाची आवय म्हूण आमी सोत मानता. तिच्या आदारान मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचेर तीर बावार दवरूंक आनी तिणें ताका घेतलेल्या त्याच मोगान आमच्या काळजांनी ताका घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सोदांक. कोणेय उमयांक येवचें न्हय, कित्याक कुमांव घेवंक जायना. गांवची आस्कारे तूं सगळ्यांक